संवसारीक बायलां दिसा निमतान काणकोणच्या पैंगीण ग्रामपंचायतीत बायलांची खासा ग्रामसभा जाली। पंचायत वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करचे तशेंच उदकाचो प्रश्न बायलांनी ग्रामसभेत उपस्थित केलो। तशेंच चिपळे वाठारांत मोबायल टावर बेगोबेग उपलब्ध करून दिवचो म्हणून बायलांनी ग्रामसभेत मागणी केली। मजगती मोबायलाक लागून जावपी दुष्परिणाम आनी सायबर गुन्यांवांचेर ॲडव्होकेट सुरेखा शेट्टे हांणी म्हायती दिली। ह्या वेळार काणकोणचे आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकार, सरपंच सविता तवडकार तशेंच हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। सायबर क्रायम हे हांवें डिवायड केले आसा। तर पयलीं कितें येता, सायबर थ्रेट येता, दुसरो क्रायम येता आनी मागीर सेक्युरिटी सेफ्टी। आतां पळोवपाक गेल्यार जाल्यार सायबर थ्रेट ही खूब दिसाक आसतात, सगळे कडेन आसा, प्रत्येका कडेन मोबायल आसा, मोबायल इंटरनेट आसा, म्हणटकूच सगळे हे आयलेच आमकां खबर नासता। अशे खुबशे ऍप आसात, म्हणजे एकूच हांवें आतां एग्जांपल दिलां की फ्री डावनलोड करात आणि आपल्याक म्युझिक आयकपाची आवड असल्या कारणान आमी तो डावनलोड करतात। पळयलें जाल्यार हो पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तुमी डावनलोड करता, पण ज्या ऍपांतल्यान तुमी डावनलोड केला तो ऍप फ्री ना, ताका म्हणटात तो कॉपीरायट आसा, ताका तूं परचेस करचो पडटा, विकत घेवचो पडटा। पण हें म्हाकाय खबर नासता, हांव करता डावनलोड, कित्याक तर म्हाका आयला न्ही फ्री कर म्हणून हांवें केलो। सो ताच्या खातीर अशा तरेन आमी नकळत खुबशा गुन्यांतून भाग आसतात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरबंद।